माझं नाव कृष्णा कोरगांवकर. फ्रेतोस वाड्यान आयज हांव हांगासर आसा. वॉर्ड नंबर 8 बेल्ला काणकर. छत्रपती शिवाजी महाराज त्याच्या पांया सकलसून आयज जे हांगासर रस्ते जे उणे पडलेले आसले हांगासून सकयल मेरेन, सो लोकांची चवथ लागीं पावलेली आसा 27 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या. सो म्हाज्या नदरेक हे सगळे उणे दिश्टी पडल्या. लोक आपणाच्या घरान गणपती हाडटले आनी थोड्यांचे गणपती 1.5 दिसाक पावयतले, थोडे 5 दिसाक पावयतले आनी ते गणपती रिक्षेसून घालून ते नायकावाड्या तळ्या मेरेन व्हरतात. सो रिक्षेन वयता आसतना हांगासर व्हड्यान गाडी खंय तरी हालतली, गणपतीक हानिकारक खंय तरी लागतले आनी रिक्स आसली. तेका लागून हांवें हें आयज जें काम म्हाज्या हातान घेवन छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पांया कडसून जे खाला जे जितले व्हणे पडल्या ते हांवें आयज सगळे क्लियर केलेले आसा. ते व्हिडिओच्या माध्यमांतून तुमकां हांव दाखयता. हांगा हे आसले, हे हांगासर व्हणे आसले, हे हांगासर टनाचे साप व्हणो आनी सकयल आमचें काम चालू आसा सकयल. सो तुमकां सगळें दाखयतलें. हो हांगासर व्हडलो व्हणो आसलेलो, हे भरून घेतल्या. आणि जे व्हणे पडले ते सगळे लोकांच्या दारांनी पडल्या. चवथीच्या सण लागीं येयलेलो व्हणे लोकांच्या दारान पडल्या. दारा वयले व्हणे सगळे आनी PCC घालून सगळे कवर केलेले आसा. हांगा पडला. सिमेंट का माल है, सिमेंट का हांगासर घातला. इधर थोड़ा डाल, उसका अंदर जाने का रास्ता इधर डाल थोड़ा, इधर. हे सगळे आम्ही हांगा कवर केला. सगळे व्हणे जे आसा लोकांच्या दारार पडलेले आसा. हे हांगासर हे सिलिंग केला आमी. गाडी लेना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.